रवींद्र भवनाचे पालवान DRDA साऊथ गोवा आणि गोयची गिरेस्तकाय ह्या संस्थेन पयले स्पॉट रवींद्र भवनात हांगा कुडमेताचे फेस्त हे हांगा आयोजीत करपाचें ठरयिल्लें आसा 16 तारखेक आनी शेनवार आनी आयतार 16 आनी 17 हे 2 दीस 11 सुरू जातले ते 8 मेरेन ते चालू आसतले। तातूंत गोंयची जी पारंपारीक जी हें आसात तयार केल्ले सगळे पिकां तातूंत तांदूळ आसतले, मागीर व्हेजिटेबल्स आसतले, मागीर तुगेलें नुस्तें आसतलें खारें ड्राय फीश, मागीर त्या सोडून त्याचे बरोबर हांगा कांय 10 स्टॉल आसतले ज्यो आमचे पारंपारीक जेवणावळी आसात तातूंत दोणे म्हणात, पातोळे म्हणात, मागीर तुगेले वेगळे जे जिन्नस आसात ते हांगा तेजे डिस्प्ले हांगा आमचे हे ज्यो सेल्फ हेल्प महिला आसात, ग्रुपाच्यो महिला आसात त्यो हांगा डिस्प्ले करतल्यो। आनी त्या दिसाक हांगा एक आनंदाची गोष्ट म्हणल्यार पयलेच खेपे हांगा जाल्ले कारणान सगळे जे पळय लोक येतले हांगा तांकां 11 वरांचेर सगळ्यांक पेज आनी तोर हे पारंपारीक जे गोंयचे जे खाण आसा ते सगळ्यांक सर्व करतले आनी ते बी बोलांत मातयेची बोलात न्ही हय। आनी हे ज्यो सगळ्यो पिकावळी ज्यो आमच्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो ज्यो बायलो तयार करतात तांकां खंय तरी एक प्लॅटफॉर्म दिवप, तांकां खंय प्रोत्साहन दिवप म्हणून ह्या गोंयची गिरेस्तकाय आनी DRDA साऊथ गोवा रवींद्र भवनाच्या पालवान हे हांगा आयोजीत केलां। आनी म्हाका दिसता म्हाका तुमी सगळ्या पत्रकारांनी हाका उपाटसो प्रतिसाद दिवन हेची पब्लिसिटी जाता तितली करची जेणे करून लोक हांगा येवन ह्या कुडमेताच्या फेस्ताचे आनंद लुटतले। आनी त्या दिसाक 2 दीस हो जो पारंपारीक जे हे आसात स्टॉल्स आसात ताका सगळ्यांनी भेट दिवची। कुडमेतीचे फेस्त 2026 हे आम्ही जे आयोजन केला ते DRDA साऊथ गोवा अंडर गोवा स्टेट लायव्हलीहूड मिशन अंडर आणि जोड पालवान रवींद्र भवन मडगांव आणि गोंयची गिरेस्तकाय संस्थेतर्फे ते सगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे आणि जे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी ना तांकां सुद्धा आम्ही एकत्र घेऊन जे गांवगिऱ्या वाठारांनी जे सुंदर खाण करतात, कुडमेतीच्यो वस्तू करतात तांकां सगळ्यांक घेऊन आम्ही तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिवपाचो उपक्रम केल्लो आसा हो। ताका सगळ्यांनी प्रतिसाद दिवचो आणि मुद्दम 2 दीस येवन तांचे जेवणाची रूच आणि खुबश्यो अश्यो एक्टिविटीज हांगा जातल्यो जेणे करून आमी प्रायजां दितली, कॉम्पिटिशन आसतलें, भाग घेवचो भुरग्यां खातीरय आसतली, महिला खातीरय आसतली। सो सगळ्यांनी येवन मुजरत येवन 2 दीस एक वेगळो अनुभव घेवचो अशें हांव रिक्वेस्ट करता। आणि प्रेस आनी मिडिया हांकां बी रिक्वेस्ट करता की हाका पब्लिसिटी दिवन चडांत चड लोक कशे येतले। थँक्यू।